A31 Sorvespora Eclats Deva, page 16, A31. Sorvespora Eclats Deva, Sasna Sasna Namantuka. Sorvespora Eclats Deva, Sasna Sasna Namantuka. Tumbo forto tu pod medar, tuji moima soglan fanta. Tumbo forto tu pod medar, tuji moima soglan fanta. Sorvespora Eclats Deva, Sasna Sasna Namantuka. Sorvespora Eclats Deva, Sasna Sasna Namantuka. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेच्या विनोतीन तुमकां सगलें बरेंपण फाव जावं म्हणून मागता. आयज आमी ह्या मिसान झेवियर कॅम्पबेल हाचें परिवर्तन जावच्याक मागणें केल्लें आसा, मीस भेटयल्लें आसा. ओतम्या पासत एरिक लोबो, आपोलिना जोकिना पेद्रो बार्तोलोम्यो, एव्हेलिना आफोन्सो आनी वास्को फेर्नांडीस ह्या सगळ्यांच्या ओतम्या पासत हें मीस भेटयल्लें आसा. आनी तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत धरून आनी हेरांनी जी इंतेसां आपली मांडलेली आसा ती सगळीं मनांत धरून आतां ह्या मिसान भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सव्या आसूं. भयणीन आनी भावनो, देवान आमकां सगळ्या जाणांक देण्यांनी भरलेली आसा. पूण खूब फावटी कितें जाता, आमची देणी खंयची ती आमीच नको, दुसऱ्यांची देणी पळोवन आमी गोरवान बगता ओ आमी नाटकाय कोत्ता. दुसऱ्यांक इतलें दिल्लेलें आसा म्हाका दिवंक ना म्हणून म्हणजे हे भाशेन नाटकाय आमचे मदें येता आनी आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक पावता आनी आमकांय मागीर बरे भशेन लेखना. आमी हें सगळें पातक आमचे भितर आहा तितलें काडून उडोवया. कित्याक आयज आमी पळयतलें हेच भाशेन सगळ्या त्या आपोस्तलां, धर्मदुतां सर्वें घडलें. तर आमी आतां ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळ्या जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपो दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. कोणवड्या बापा, पास्काच्या गुटा वरवीं आमची ओरोंबाची व्हडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सोयबाक तूं पुनर्जीवणपणाचो भरवंसो दिताय. वो पास्कांचो गूट ह्या संस्कारांत भावार्थान मानून वर्सान वरोस तो आमी संभ्रमता. सरकार शासनाच्या मोगान आमी तो संपूर्णायेन भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. तेन्ना माय याज्ञीक आनी तांचे सांगाती मुणगे सादुकेच्या पक्षाच्या वांगडी निर्दुकायेन बोल्ले आनी धर्मदुतांक धरून एके भौशीक बुणकुणीत घाले. पूण ते राती सोर्वेस्पराच्या दुतान
बोणकुणीची दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरचेक ह्या जिविताची सगळी खबर पळयात. तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. माँ याज्ञीक आनी ताचे बागिली पावले. तांणी माँ धर्मसभेची म्हणजे इस्रायल परजेंचे वडिलांची एक बॉक्सां आपयली आनी धर्मदुतांक बोणकुणींतली हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोणकुणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन ताणें सांगलें, आमकां बोणकूण सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पारेदार दाराशी पारो करूंक आसले, पूण ती उगडटोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी माँ याज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतून पडले. तेन्ना कोण एकलो निकतीच खबर घेवन आयलो, तुमी बोणकुणींत घाले ते मनीस ह्या वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरचेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपले सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बॉल करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हणुया, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्याक गोडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे रावन रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवका भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तुमकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोबान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोयीसो. सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच
संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फॉर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फॉर्मोण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारान उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नश्टी आसली. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा, आनी आपली कर्तुबां कसली ती कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता पोरमणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भणिनान भावनो, जेजून आमकां निकोदेमाक कितें सांगलां तें आमी आयकलां. जेजूक आमी पत्करलेलो आसा, पूण आमी इतलीं वर्सां जालीं कितली म्हणून वाड ताचे सवें आमचे सवें घडलेली आसा. ती अदीक अदीक वाडत वचोंक जाय न्हय, पूण कित्याक लागून ती वाडोंक ना, हो संबंद ताचे सवें वाडोंक ना. कित्याक खूब फावटी आमी आमची चाल पळय धरता ते चाली प्रमाणेच आसता. ही चाल पळय आसा आमची, तीच आमी जेजूक भेटोवंक जाय. तेन्नाच की तें काबार जालें की ना, मागीर फुडलीं पावलां मारूंक देवूच आमकां एक नवी चाल घडोवन हाडटलो. कित्याक आमच्यान पूर्णपणे देवाची वाट पत्करूंक जायना, पूण जितली आमी वाडटा तितली ती वाट आमकां अदीक आनी अदीक समजोंक लागता. पूण आदल्यो वाटो आहा, आदल्यो संयो आसा त्यो आमी काडूंक जाय. आमचे वस्तू काडूंक जायना, आमी तीच ऑटोमॅटीक जाता. ताका लागून हें भितरलें आमचें जिवीत आसा पळय, ताका जितली आमी जेजू सवें हाजीर जातले तितलो ताचो पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो कशे भाशेन आमी ही चाल मांडून घेतलेली आसा आनी कितें म्हणून ही चाल आमचें सवें कोत्ता. म्हणजे हाचो परिणाम कितें जाता, दुसरीं आमकां कशे भाशेन आमचें सवें वागतात चलतात तातूंतल्यान आमकां कळून येता ह्या आमच्या चालीचो परिणाम कितें आहा पळय तो. म्हणटकीर हें सगळें हाजीरपण आमचें सवें जायत तर जाल्यार आमकां तें कळटलें. पूण आमचें सवें न्हय, जेजूक एकवटून आमी हाजीर जावंक जाय. तेन्ना तो पळयता ते भाशेन आमी पळोवंक लागतले आनी आमचे हे भाशेन प्रगती जावंक लागतली, वाड जावंक लागतली. आनी अशें जालें म्हणटच दुसऱ्यांक मागीर केन्नाय बरें लागना. ती मातशी नाटकां येता तांचे मदें. ही प्रगती करता आमी करिना. सगळ्या जाणांक देव देण्यांनी बोदता आनी ती देणी ताचेच सवें जितली आमी दवरूंक लागता तितली तांची वाड जावंक लागता. आनी तो आमचें सवें हें सगळें बरेंपण दाखोवंक लागता, करूंक लागता. म्हणटच हे हो मनोभव एटिट्यूड आमी पत्करूंक जाय. पयल्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन ते देवाचें उतर परगडटाले आनी तांकां म्हणटाले तुमी सारकें करूंक ना, तुमी ताका पत्करूंक ना. आनी पत्करूंक ना म्हणटच तुमचें सगळें वायट येतलें तें तांकां पडोंक ना. हे फकत हांकां काडून उडोवच्याक ते वावुरतात. कित्याक जेजूच्या नांवान ते बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयतात, कोत्तात. आनी हे भाशेन आयज पर्यंत संवसारांत आसा. जेजून आमकां सांगून दवरलेलें तुमी तर म्हजो पाटलाव करशात जाल्यार जशे भाशेन म्हाका केलें तें तुमकांय केलें जातलें, कित्याक हांव तुमचें सवें आतांय हाजीर आसा. म्हणटच हें सगळें आमी मनांत दवरया, आमी भिवची न्हय. कित्याक जेजू आमचें सवें आसा म्हणटच स्वर्गूच आमचें सवें आसा. आनी हे परी आमी संवसारांत आसतना स्वर्गार आसलेले भाशेन जिवंक जाता. कित्याक ताचें सवें आसलें म्हणटच कितें मेळटा आमकां, एक म्हणजे शांती. आमी शांतीन आमचें जिवीत सारूंक लागता. उचांबळाय आसची ना. उचांबळाय आयली जाल्यार ती रोखडीच ताच्या ताब्यांत केली
आमकां शांती मेळटा. दुसरें म्हणजे आमकां तो आसा म्हणटच तो आनंद आमकां मेळटलो. वस्तूंनी न्हय, त्या हाजीरपणान ताका एकवटन आसा म्हणटच हो आनंद आमचे सगळें वाडटा. आनी तिसरें म्हणजे उर्बा येता आमकां दुसऱ्यांची सेवा करच्याक, कित्याक देव सदांच सेवेंतूच आसा. आनी जेजून आमकां दाखयलां निमाण्या जेवणाचेर ताणें कितें केलें पळय तें रुमाल घेतलो आनी ताच्या शिश्यांचे पांय धुले आनी हे भाशेन दोनूय तर अशें कोत्ता चाकरानूय तेच भाशेन करूंक जाय म्हणून ताणें आमकां सेवे चाकरेची खुणां दाखयलेली आसा. आनी हे भाशेन आमच्यान एकामेकाचो मोग करूंक जाता. आनी इनासानूय भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक तेंच शिकयलें. ते मेरेन सान तो दुसऱ्यांची सेवा करूंक लागलो. जितलो तो मागण्यांत रावतालो तितलो देव ताचे सगळें दुसऱ्यांची सेवा करतलो, न्यायच पर्यंत कोत्ता. ताका लागून आमी देवाक खारकां दिवया. सगळीं जाणां आमच्या आतोशे वण्टीन दवरया जोडून आनी दोळे धांपून थोडोच वेळ जेजूक आमी हाजीर जावया. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान सुस्कारांतल्यान भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें दवरया. हें विसरो नाकात. हांव बोगोर बोगोर तुमकां सांगता, पूण जितली आठवण करून दिता तितली आमची प्रॅक्टीस जावं दी. आनी ही सोयेर पडोंक जाय. सोयेर पडलें म्हणटच हाचो बरो परिणाम आमचेर सदांच जातलो. कित्याक ही म्हजीं उतरां न्हय, ही जेजूचींच उतरां. जाणेन आमकां सांगलां म्हजे सोबेर रिगून रावात आनी हांव तुमचे सोबेर रिगून रावतां. कित्याक लागून आमी शुभां फळां दिवंक लागतलीं. आमच्यो सुगी न्हय, पूण जेजूक लागून. जेजू आर्गांनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें हें सगळें आमकां उगडापें केलां, शिकयलां आनी ते भाशेन आमचें जिवीत सारूंकूय तूं आमकां कृपा दिताय. सोरपोदेदार आनी काकूळसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टांतल्यान पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणाळ्यान आयकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणां खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, वॅक्सीन आतां सगळ्या देशांनी भायर सरलेले आसा, पूण ताचो परिणाम कसलो, ताचेर दुबाव खूब आसा. तें टेस्टींग करूंक ना, ताचो कितें जातलें म्हणून प्रत्येकाचेर वेगवेगळे परिणाम जातात. ताका लागून भिरांतूय आसा. पूण तूं आमची काळजान तुजेर थी रावन बरें पळय तें आमी करपाक तूं आमकां घोटाय दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणव्यानी उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेज 30 बागींतल्या फुलां मोदें C6 पेज 30. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी
सुरप दितात देवा बापाक मानतात तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोर कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखून पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तांबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाण व्हडत्या दोबाजून आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावाडत्यांक उगडलीं दारां सर्गेचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवणपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोल दरबार निरंतर गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट परगुटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकालशींतलें पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणाणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय, देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेन आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासोदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावन सगळीं आमची त्या सामानांत दवरया आनी एकामेका पासत मागून आतां आमी जेजू सवे म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धरून दितांक पडली आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे नयपण तुजे पवित्र सोबेच्या वावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परवणे तिका शांती दी तुंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयाच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरे हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां तुजे सुरशिलो खोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन आमेन Page 75, Zoe Preeti Mogwasta, D47. Page 75, D47. जेजूच्या जिवितांत आमी आतां एकवटून आसां ताची सगळें बरेंपण आमी अणभवया आनी तो आमकां पिकोवणी दिता ते पिकोवणींत आमी दिरान आनी आदारान ताच्या आमचें जिवीत फुडें वचोंक ताचे गोठायेन आमी पावलां मारुया
गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवळे बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आनी सोरपोते दाद्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडोपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवराज जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पेज 141 K4 जिविताच्या जिवितातूं K4. जिविताच्या जिवितातूं जिविताच्या जिवितातूं तुजें जिवीत म्हाका लाबोय. तूं जिवीत म्हाका लाबोय. उजवाडाच्या उजवाडातूं उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखोय. तुजो उजवाड म्हाका दाखोय. वाचुऱ्याच्या सांगात्यांतूं वाचुऱ्याच्या सांगात्यांतूं बापा सोशी म्हाका पावय म्हाका पावय.